आज आम्ही कुंकळे म्युन्सिपाल्टी कडेन गॅदर जाला आमच्यो भयण्यो आनी आमचे गांवचे भाव थोडे आमचे वयरी आसा. आज एक कुंकळे म्युन्सिपाल्टी एक मिटींग जाल्ली. आसपा गजाल म्हणजे कितें एवरी टायम कुंकळी कितें जाता तें लोकांक पयलीं कळटा, इलेक्टेड मनशां मागीर कळटा, स्वप्न पडटा तांकां. आतां हो पळय द गोवन डेलीचेर एक आर्टिकल आयिल्लो जवळ जवळ 10 ते 12 दीस ते 15 दीस जाले. हेजेर मेन्शन केला न्यू वेस्ट मॅनेजमेंट सॅनिटेशन फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर अनाउन्समेंट. आतां जेन्ना कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट 89 90 जेन्ना जाल्ली तेन्नाय लोकांक हेजे इफेक्ट्स खबर नाशिल्ले. आतां इफेक्ट्स कळोन येताय. 20 वर्सां जालीं आतां इफेक्ट्स कळोन येताय लोकांक. ग्रावंड वॉटर एअर मॉनिटरींग सिस्टम हिंग कांय ना, हिंग सगळी टोटल फेरियर. आनी आज मिटींग जी पळोवन म्हाका हांसो येता. एक कावन्सिलरान मारियानो सुवारीस म्हणून ताणें एक क्वेश्चन रेज केलो आज की जी लेटर तुमी बरयता फॉरवर्ड करता तुका कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं IDC जावं कोणाकूच तेंची तुमकां रिवर्ट बॅक आन्सर कितें येता, तेंचे कडेन आन्सर ना. ते म्हणटा आमी परतून लेटर करता. म्हणटरी हें कितें, हांव तुका मारता तूं रडोवन दाखय, ह्यो खबरी जाल्यो. ते हेंकू पडोवन गेले ना. थोडी कावन्सिलरां इतली म्हायती ना बाबा पोल्युशन केन्ना स्टार्ट जालें तें गांवांत. ते आमचे थोडे लोक सांगतले हेजे मुखार. आतां रिगार्डींग दीस हेजो आमचो चेअरमॅन आसा रिजनल बाब आमचो MLA आमचो कुडतरेचो, तेणें हेजेर मातशें लक्ष घालचें. कुंकळकार ऑलरेडी इज इन डीप प्रॉब्लम. रातची दार उक्ती करूंक मेळना, दिसा दार उक्ती करूं. आतां आमची भयणी तूं सांगतल्यो गांवांत कितें परिस्थिती आहा ती. 1.5 वर्स पयलीं आमी रास्ता रोको केल्लो रातचो. प्रेस भाव आशिल्ले, थंय आशिल्लो आमचो रास्ता रोको करून. बट इवन टील टुडे द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग वी हॅव नॉट गॉट एनी रिलीफ फॉर दीस टील टुडे. आनी थोडे आमकां कावन्सिलर सांगताय बी बाबा आमी अशें केला नशें केला, हेजे 5 वर्सां वेस्ट. हांव सांगता तुमकां. आनी आमी कुंकळकारांनी आनी सबंद लोकांनी चिंतपा जायें आमी कसले मनीस निवडून हाडप ते. कित्याक आज म्हागे काळजांतल्यान दूख जाता की आमगे उलोवपा पडटा म्हूण. तुमी आमचेर हेजेर रेवेन्यू घेता, तुमी पगार घेता तुमी, आनी तुमकां हिंग खबर आसना हिंग कितें येवपा आसा तें. आख्खी इंडस्ट्रियल स्टेट इज अ टायम बॉम्ब म्हूण आमकां दोतोर विलीन सांगलें 2006 टील 2006. आतां तें न्युक्लियर जाला. ही ह्यो गोश्टी ज्यो आसा न्हू ह्यो कुंकळकारांनी सिरियस घेवपाच्यो आनी हेंकां घर धरपाचें. आज क्लियर सांगता, 2-3 म्हयने उरला. कुंकळकारान चिंतपाचें बाबा हेंकां तरी हें वाचूंक कळना जाल्यार हेंगे मातशी क्लासी घेवची म्हूण, हेंकां KG क्लासी बसोवची म्हणून. कित्याक पेपर जो आसा जो आमगे बॅकबोन आसा डेमोक्रेसीचो, पेपराचेर जें येता आनी तें फाल्यां तरी हेमी इन द लास्ट पॅरा दे हॅव सेड दॅट एंड ऑफ दीस इयर दे वील पास दीस. हें आमचें अशें लोकांनी कितें करपाचें, आमच्या असले लोकांनीच हें आमची लोकां मुखार दवरपाचें. आनी म्हाका दिसता सबंद जे लोक आसा ते आमकां हेजे बद्दल पाठिंबा दितले आनी उबी रावता म्हणून आमचे बद्दल. I have come with the concern because हांगा एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाचो आसा which will get a 5 ton per day गार्बेज. आमची कुंकळचीच गार्बेज जी आमी कलेक्ट करता ताची दशें वचून पळयलें जाल्यार दॅट इज नॉट ट्रिटेड प्रॉपरली. आनी जर 5 टन आयले दिसाचे भोंवपा सारकें मेळना. अर्ली इन द मॉर्निंग नुस्त्याची गाडी, रातची नुस्त्याची गाडी, दार तर अजून बंद आसा. आमी लेटर बरयली, पेंडंट लायट मार्च केलो, सगळें करून पळयलें. आतां लिगल सोल्युशना खातीर थोडे कोर्टान गेल्या वी आर सपोर्टींग देम फॉर दॅट. आनी हें जर परतून आयलें जाल्यार घरा भोंवपाचें हें आमी पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले. हांगा पळयत जाल्यार ते म्हणटा वी हॅव नॉट गॉट एनी ऑफिशियल लेटर्स इन द म्युन्सिपालिटी. सो आमी कांय उलोवपाक शकना. जर तर एटलिस्ट ताणी म्हणिल्लें ऑफिशियल लेटर आयिल्लें आनी वी वील टेक ऑब्जेक्शन वी वूड हॅव बीन हॅप्पी. ते म्हणटा पेपरार कितलेच बातमी छापून येता ताका कांय अर्थ ना जो पर्यंत ऑफिशियल जायना. म्हणजे पेपर म्हणजे तुमी बेश्टो इट्स लायक अ हें जालें ना, टिश्यू पेपर जालें ना, पुसपाचो भायर उडोवपाचो. सो वॉट इज द यूज ऑफ न्यूज पेपर. डेमोक्रेसी किलर म्हणटा आमी. वेन कावन्सिलर्स आर सेयींग दॅट कांय आमकां येवना ऑफिशियल देन वी शूड नॉट वेस्ट आर टायम अशें दिसता म्हाका. आनी जर डेमोक्रेसीचो जो 5th पिलर म्हणटा जाल्यार दे हॅव टू सिरियसली टेक बिकॉज वी हॅव इलेक्टेड देम फॉर 5 years आमची सेफ्टी खातीर. आमकां हांगा येवपा पडपा जायना न्ही परतून. दे शूड गिव अस एश्युरन्स की बाबा हे योजना प्लांट म्हणटा हें तांची कांय ना. दे आर जस्ट कमींग युअर डुईंग टायमपास. ती लेटर जाल्ली म्हणटा फॉलोअप करना सारकें आनी दॅट्स गॉन. मिटींग इज गॉन, टायमपास केले, घर गेले. स्टेरिलायझेशन कॅम्पेना खातीर हांव लास्ट 10 years हांगा झगडटा तरी पूण एक स्टेरिलायझेशन कॅम्पेन जायना हांगा. आनी दे आर लायक एक फिडर तूं फीड करता तुजें नांव बरयता. दीस इज समथींग नॉनसेन्स. दे शूड टेक दिस सिरियसली. थोड्यांनी आसा कावन्सिलर की 6 म्हयन्यांनी 2 म्हयने हांगा आसतात, बाकीचे ते आपल्या कामा खातीर इंडिये भायर आसता. फॉगेट अबावट इन इंडिया.
इंडिया तुमकां प्रायवेट काम करपाक कावन्सील हें दिता न्ही सूट दिता दे आर गोईंग आउट ऑफ इंडिया एंड दे आर सेइंग दॅट टुगेदर आवर रोज टेल लायक दिस ना दिस इज समथींग दिस इज द वे दे शूड टॉक दे शूड नो टू कावन्सिलराक इलेक्ट केला आपूण डिजिटल काम करता म्हणटा हांव तुमगे काम उरल्या ते दिस इज नॉट द वे न्ही यू शूड कम एंड यू शूड सी वॉट इज गोईंग ऑन तिडकीन मागीर उलोवपा येता बट ही इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे शूड गिव अस एश्युरन्स दॅट वी आर सेफ म्हणून आम्ही जांक इलेक्ट केलां की ते तांच्या अंडर आमी सेफ आसा बट समथींग डिफरंट स्टोरी इज टेलिंग अबाउट दीस मिटींग आय एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड वी विल कम ऑन द ग्राउंड इफ समथींग लायक दीस कम अप जर ते हुतात्मे खूब वर्सां फाटल्यान मेले वी आर ऑल्सो रेडी टू बिकम हुतात्मे मागीर फक्त जलाभिषेक घालपाक तुमी येतले वेगळे कडल्यान आनी एक हुतात्मे तयार जाली म्हणून काय यू शूड स्टॉप दीस एट दीस रायट मुवमेंट आज कुंकळ्ळी नगरपालिकेची मिटींग आशिल्ली आनी आमी एक इम्पॉर्टंट इशू घेवन आज नगरपालिकेच्या ह्या मिटिंगेक आयिल्ले आनी ऑब्जेक्शन रेज केलें तातूंतलो मेन मुद्दो जो आसा पयलो हो आतां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जो आसा हो आनी एक ट्रिटमेंट प्लांट हो सरकार जो आसा हो आमच्या कुंकळ्ळी IDCच्या सायडीक हाडपाक सोदता तेन्ना आमी ह्या कुंकळकारांनी हेका स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन केल्लें आहा कारण जो हजार्डस वेस्ट आहा 25 टन जो पळय हजार्डस वेस्ट आहा तो आमच्या CMन आयज आमकां आश्वासन दिल्लें आहा तो काडटलो म्हणून आनी म्हाका फूल गॅरंटी आहा की आमचो CM जो आसा पळय तो हजार्डस वेस्ट आमकां काडून दितलो हितून भितर कांयच दुबाव ना पूण आयज हो जो प्लांट ट्रिटमेंट प्लांट हाडून आमच्या कुंकळकारांचेर माथ्यार आनी एक हे वेस्ट मॅनेजमेंटाचो डॉग हे घालपाक सोदताय काय कितें हो आज प्रश्न सगळे कुंकळकारांक पडलेलो आसा त्याच प्रमाणे ह्या जे गोवनाचे जे कटआउट येयला तेजेर क्लियरली बरयल्लें आहा की 5 टन जो पळय वेस्ट आहा फ्रॉम काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेट काणकोण सांगे कुंकळ्ळी मागीर तुगेले सरावंडींग जे आसा पळय सगळो वेस्ट ते थिंगा हाडूं सोदता हें कितें हांव स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन करता आनी GIDCचो जे चॅरमॅन आहा बाब रेजिनाल्ड हेका सांगूंक सोदता की जाणें जर हिंगा कुंकळ्ळ्याक इंटरफियर जावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी ताका उगी रावचे ना सगळे कुंकळकार कुडतरी वचोन बसतले तेच्या घरा कडेन की स्ट्रॉंगली ताका आमी वॉर्निंग दिता आनी हे जे हो प्रकार जो पळय घडपा आयला हो आमी कसोच घडपाक दिवपाना हेजेर आमगेले स्ट्रॉंग निशेध आहा आणि एक फिश मिल जे आसा ती पोल्यूट करता म्हणून आयकलां युनायटेड मध्ये किती हेजेर आसा चोय आमी स्ट्रॉंगली तेजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडा आनी आतां न्याय आनी वेस्ट मॅनेजमेंट हो प्लांट आनी येवपा आहा आयकलां पूण आमी हो केसोय आमी वचोन दिवपा वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर MLA तो लोक उलयला त्या लोक सांगिलां आपण आसपल्यार हो केन्नाय जावपा ना आनी आमी जावपा दिवपा ना आनी हांव रेजिनाला सांगता रेजिनाल कितू करोडाचो रस्तो केलो म्हणटा 2 ते 3 करोड 2 करोडा 3 करोडा रेजिनाल सांगता आपण रस्तो केलो म्हणटा इट लुक्स लायक ही डीड अ फेवर फॉर द कुंकळकार अरे कुंकळकार मोत हे पोल्युशनाक लागून आनी तूं जी व्हडी कोणा सांगता हो रिजनल म्हणटा तूं यो आनी थिंग पयलीं यो ही कुंकळे राव पयलें हिंगा हें पोल्युशन कितें जाता तें पयलीं चोय आमकां आमगे कुंकळे लोक मेलो सगलो आनी सगलें उदक पोल्युटेड जालां आतां हय सगळें डिजीज जालो सो आज किती घेतला आमी रेजोल्युशन गेलां हें पोल्युशन आमी बंद करतले सगळी इंडस्ट्री पोल्यूटेड तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट make your mark